Job chapter 23. देव पयस आसा आनी वायटाचो विजय. जॉबान फुडें उलोवन अशें सांगलें, म्हजी शीण अजुनूय कोडू हांव पिरगोवतां, तरूय ताचो बलिश्ट हात म्हजेर आसा आनी ताच्या ठिकाणाशी पावपाक आनी तो खंय मेळटलो तो तें म्हाका गमलोलें जाल्यार. म्हजी फिर्याद म्हाका ताच्या फुड्यान मानतलो आसलो आनी म्हजें तोंड भरून सगल्यो गोवायक्यो हांव दितलो आसलो. तो म्हाका कितें जबाब दिता तें म्हाका कळटलें आसलें आनी तो कितें सांगता तें हांव समजतलो आसलो. आपल्या सगल्या बोळान देव म्हजे लागीं भासाभास करीत काय? ना, तो फकत म्हाका कान दितलो. एक प्रमाणीक मनीस म्हजे विशीं ताचे लागीं आनी म्हज्या नितीदारा मुखार हांव सदांच निरअपराधी उरतलों. हांव उदेंतेक गेल्यार तो थंय ना, वो अस्तंतेक गेल्यार थंयसरूय तो म्हाका दिसना. जर हांवें ताका उत्तरेक सोडलो तर तो थंयसर मेळना, सोदलो तर तो थंयसर मेळना. दक्षिणे वाटेन हांव परत जाल्यार तो म्हाका मात्तूय जळकच ना. तरी आसतना हांव दर एक पावल मारतां तें तो जाणा. ताणें म्हजी तपासणी केल्यार हांव निर्मळ भांगारा भाशेन भायर सरतलों. हांवें म्हजीं पावलां ताच्या पावलांचेर घट्ट दवरल्यांत. ताचेच वाटेन हांव चललां, आड वाटेन हांव वचूंक ना. हांवें ताच्यो आदन्या केन्नाच न्होइकारूंक ना. उरफाटें जाल्यार ताच्या तोंडांतलीं उतरां हांवें म्हज्या काळजांत बाळगून दवरल्यांत. पूण ताणें एक पावटी घेतलोलो निर्णय कोणाच्यान बदलूंक जायत? आपणाक जाय तशें तो करता. दुसऱ्या जायत्या फर्मोणां भाशेन दुबावा विरेत तो म्हजेर फर्मोण मारतलो. देखून ताच्या फुड्यांत हांव सामको भिरांतीन भरलां आनी हांव निहाळटां तितलो म्हाका ताचो ओदीक कांपेरो सुट्टा. देवान म्हजो आत्मविस्वास धिलायला आनी सरपोदवेदारान म्हाका थरथरायला. कालोकाच्यान न्हय म्हणून म्हजें मुखामोळ धांपतल्या सावताच्यान म्हाका नपयत करूंक जालें ना. देवाचें उतर हें.